तेंचो ते सुद्दां म्हाज्या बरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक भोवल्ले आसा. ओके. आणि कोणाचो मेजर सिग्निफिकंट सपोर्ट तुमकां? सपोर्ट म्हाज्या फूल पंचायतीचो, तशेंच आमचे पालये, कोरगांव, आमचे हरमल, केरी हांगाचे सगळ्या भावांचो सपोर्ट आसा. राधिका, एका सायडीन 2 आमदार, एक आजी माजी आमदारय आसलो आणि इतलो विरोध आसून सुद्दां तुमी निवडून आयले. कितें एक्झॅक्टली सांगपाक सोदता? कोणाचो विजय असो? कार्यकर्त्यांचो विजय, मतदारांचो विजय, किंवा जे सत्ते विरोधान पडलेली अशी मतां, अशें कितें आसा काय कितें? ना, हो विजय सगळो म्हाज्या कार्यकर्त्यांचो. कित्याक तेंच्यांनी खूब त्रास घेतलेलो ह्याच्या खातीर, ह्या इलेक्शना खातीर खूब त्रास घेतलेलो आमच्या बरोबर. कित्याक आमच्या बरोबर कोणच व्हडले दिग्गज आमच्या बरोबर नासले, किंवा आमी खंयची कोपरी मिटींग सुद्दां घेवंक ना. कारण मुख्यमंत्री सुद्धा ह्या मतदारसंघात तुमच्या विरोधान उभे असलेले आणि ते असताना सुद्धा तुम्ही निवडून आयल्यात. सो कार्यकर्त्यांक म्हणजे कोरगाव पंचायत म्हणू शकता तर एंटायर तुमच्या बरोबर रावली, त्याच्या संदर्भात थोडेशे सांगात. हय, फूल आमची एंटायर पंचायत आमच्या बरोबर आसली आणि तेकाच लागून आणि सगळे जे वोटर्स जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो तांकां लागून आमी निवडून येयले. तुमकां मतदान करपाक कितें कारण तुमकां दिसता? लोकांनी तुमकां कित्याक मतदान केलें? मतदान तेंचे फुडें डेव्हलपमेंट, तेची सेवा करच्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका निवडून काडलेले आसा. काहीतरी अनहॅपीनेस आसलें? अनहॅपीनेस मातशे जी आमी रिगार्डिंग मार्जिन कोणाच्या भाजप विरोधात कोणाच्या ना, आमी केन्नाच कोणाच्या विरोधात उलोवंक ना, पण ना. लोकांचे कितें हे आसलें? देवा अगेन्स्ट द पार्टी रुलींग पार्टी अशें कितें दिसलें? पार्टी अगेन्स्ट अशें ना. हां. म्हणजे तांकां दिसतालें की जी तेंची कामां उरल्या खंय तरी पेंडींग बी उरल्या ती हांवें फुडें सरून मागीर निवडून येवन करपाची. पालये गांव तुजो दोनूय आमदार पेडणे मतदारसंघाचो आणि मांद्र्याचो कामां करपाक अशें तुमकां दिसता? ते वोटर तेंचे कॅन्डिडेट आसले युतीचे आणि तुमकां लोकांनी बहुमतान निवडून दिले. पालये गांव तुजो, पालये देवूय तुमचो, सबंद गांवूय म्हटल्यार तुमचो पालयेकर तुमचे सरनेम, ताचो तुमकां कितपरे फायदो जालो? खूब फायदो जाला. कित्याक आमी मुळांतली पालयाची आनी ते सगळे भावांनी भयणींनी मेळून आमकां मतदान करून फुडें काडला आतां. केरी गांव तुमच्या बरोबर कसो काय कितें रावलो फाटल्यान? कारण केरी आतापर्यंत आमदार जिताचो आणि खुद्द पार्सेकराचो किंवा BJPच्या सायडीन आसलेलो, तुमच्या बरोबर कशें कितें रावलें? आमच्या बरोबर आसा तेंचो सपोर्ट आसा, पूण मे बी कोणाक वयल्यान प्रेशरायज बी केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक वेळ खंय तरी कमी मार्जिनान आमी येयली आसतली. कोरगांवचे एकूण 3 उमेदवार आसले आणि तुम्ही आता काउंटिंग पळयलें, तुमकां कोरगांवचो कितको सपोर्ट केलो? कोरगांव सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट आसलो. बरो, म्हणजे कंपॅरेटिव्ह 60, 70, 80% कोरगांव सपोर्ट. 50-60%. 60%. ओके, म्हणजे कोरगांव तुझ्या बरोबर रावले म्हणून तुझी जीत ही फायनल जाल्ली. येस कोरगांव फूल पंचायत. येस. सगळे- ओके. काय म्हणून झालं? आशीर्वाद आणि तेंच्यांनी मे बी आपल्या छुपा पाठिंबा. हां, छुपा पाठिंबा पार्सेकर सरांचो छुपा आसलो. पाठिंबा असो ना सांगितलं. ओपन तेंच्यांनी म्हाका पाठिंबा, सांगलेलें, सायलंट पाठिंबा. तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें. पण तुम्ही आता आमी त्यांचे नाव, तुमच्या तुम्ही फाटीन स्वतः नाव घेतलं पार्सेकर तेच सरांचे. न्हू, तेंचो आशीर्वाद आसलो म्हाज्या फाटल्यान. व्हेरी गुड. काहीतरी हेल्प करू इनडायरेक्टली. केली असतली त्यांची. त्यांची मतं तुमकां पडली अशें म्हणपाचें आहा तुमकां? असू शकता तशें. असू शकता. येस, व्हेरी गुड. थँक्यू व्हेरी मच.